मोगळ बाबा भयणीनो, जेजू आमकां एक सोन्याची आज्ञा दिता. जे दुसऱ्यांनी तुमचे सवें करूंक जाय तें तुमी दुसऱ्या सवें करात. दुसऱ्यान तुमकां मान दिवंक जाय, तुमचो मोग केल्लो जाय, तुमी दुसऱ्यांक मान दिवंक जाय, दुसऱ्यांचो मोग करूंक जाय. सो जें तुका कितें बरें करूंक जाय दुसऱ्यांनी तें तुवें तांकां तशेंच करूंक जाय. ज्या मापान तूं दुसऱ्याक करताय त्याच मापान तूं घेता. हाची वळख घेताना आमी स्वर्गा राजाक तावन पयस नात. आमच्या जिवितांत कश्ट, दूख, पिडा आसाच. तेन्ना आमी देवाचेर पातयेवपाची गरज आसा. कांटे फुंट्यांची वाट चलची आसा. जेजू आपल्या जिवितांतल्यान आमकां देख दिता. पयल्या वाचपान आमी हेजकिया राजाचो भावार्थ पळयला. लश्कर घेवन दुस्माना कडेन झगडोंक वचना फोर्सान, पूण देवा लागीं मागणें करता आनी देव ताका वाचयता, साल्वार करता. कशें बरी दुस्मानाच्या लश्करांचेर दुयेंस धाडटा. ताचे सगळे लश्कर दुयेंत जावन थोडे मरण पावतात आनी आसिरियाचो बादशाह सेनाकरीब तांकां एटॅक ना करता परतून वयता. सो तेच भाशेन बाबा देवान आमकां भासायला की तो आमच्या बरोबर मरो पर्यंत आसतलो. पिडा दूख कोण सोंसता वेळार आमी ताचे लागीं मागणें करता तेन्ना देव आमकां आदाराक पावतलो आनी सासणीक जिवीत जिवोवंकूय आदार दितलो.